रिलीज करा असं असं सांगणार नाही. तुम्ही इकडे चौकशी करते किंवा कोणाचा रिलीज करा सांगू शकता. तुझ्या नायकाच्या केसी त्यांनी जेन्ना इको स्टेटमेंट केल्या उपरांत ताची थॉरो इन्व्हेस्टिगेशन जावप गरजेचें आशिल्लें. आतापर्यंत त्याच्या फाटल्या केसी त्यांनी खंयच्याच पद्दतीन म्हणजे इतक्या जाणां कडल्यान आपूण पयशे घेतला हें तें खंय उपर करूंक नाशिल्लें. सो न्यू एफआयआर हॅज ऑलरेडी रजिस्टर्ड. ताची थॉरो इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आहा. कोणी एकटो बेश्टो सांगता म्हणून टॅक्स सरकाराक जो पर्यंत इन्व्हेस्टिगेशन करून प्रूफ मेळना तोपर्यंत हांव आसात किंवा आमचे पुलीस डिपार्टमेंट ताचेर उलोवंक शकना. म्हणून ताचेर थॉरो आनी डिटेलान इन्व्हेस्टिगेशन आसा. जेन्ना रिपोर्ट येतले ओके तांकां कोणाक इन्व्हेस्टिगेशनाक आपोवपाक जाय तांकां इन्व्हेस्टिगेशनाक आपयतले ओके आनी तेज्या उपरांतूच ताचो डिटेलान प्रूफ मेळ्ळ्या उपरांत दीस वील बी द फर्स्ट केस which is the FIR has registered in this case. FIR कोणी क्राईम ब्रांचीन केला. FIR क्राईम ब्रांच त्यांनी अनेक डिमांड केला 17 कोटी कितें तरी दिला ते परत रिफंड करचे. हांवें परत एकदा सांगलें आता ही केस रजिस्टर केल्या FIR केल्या अकॉर्डिंग टू द लिगल प्रोसेस एवरीथिंग